पळय ॲक्ट प्रमाणे सगळ्यो गोष्टी असतात पूण त्याच प्रमाणे कंज्युमरांनी त्या प्रमाणे वागप आसा. आतांच तुमी म्हाका प्रश्न केलो चोरयेचो. सगळ्यांनी जर हें केलें आसत जाल्यार तें सुद्दां करूं येता. आनी दुसरी गोश्ट आमी हें सगळें पावर कट बंद जावपाक जाय. पावर कट न्ही तो, पावर डिस्ट्रॉय जाता मदीं मदीं, तुट्टा पडटा आनी माड पडटा, झाडां पडटा आनी त्या खातीर पावर वता. तें न जावपा खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अंडरग्रावंड केबलिंग. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मरूच पावर वतलो इन फ्युचर. जो पळय टोटल सबस्टेशनाक काडूंक जाता तो बंद जातलो आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा म्हजो आनी मुख्यमंत्र्या तसो बंद गोंयांत एस.टी. लायन 33 kV आनी 11 kV अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचो आनी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स हें काम आमी कंप्लीट करपाचें इंटेन्शन आनी हें दवरलेलें. But sir, they will get a concession. तशें दवरूंक रूल इज फ्रॉम बोथ द सायड. कंज्युमराक जर फाल्यां कांय कंपेन्सेशन हाडलें जाल्यार आमी मागीर त्या प्रमाणे वचतलो. लक्षांत येयलें. रुल्स हे खूब आसता, रुल्स रेगुलेशन प्रत्येक आसा पूण तूं खंय वागता तसो. तूं वागना न्ही तसो रुल्सा प्रमाणे. रुल्स एकाच वटेन दोन हात एकठांय जायना, दोनूय हात एकठांय हे लावचे. सर आणि तसे केसीस आहा सर आसतलेच न्ही. चोरयेचे घे म्हणून काही केसीस आमकां आसा. आमकां जे सादारण त्या 11 ते 12% हे मेळटा त्याच खातीर मेळटा. आणि एक विषय लास्ट टाइम जेन्ना मिनिस्टर तेन्ना सोलार बोट तुम्ही घेतला